मार्कूचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरे दोरयेचे वेलेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सरशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोंडूसालदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हातलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो दोंडूसालदारां आनी वायटव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिझेव पक्षाच्या दोन शास्त्रांनी ताचे शिसांक म्हणलें, दोंडूसालदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटकारांकी वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. देवाचें उतर हें.